गीत घेऊया पेज नंबर 8 A16. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुमकां देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार जेजू सगळें दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती तुमच्या काळजांत दवरात, तुमच्यो गरजो आनी ह्या मिसाची जी इंतेसां आसात ती आतां आमी मनांत हाडया आनी हांगसर वाचया. रुएला कुटिनो हिचो आयज जल्माचो दीस आसा, तो तिचे पासत आमी मागता. आमी जोझफ मायकल पेरेरा हाच्या ओतम्या पासत हे मिसूय भेटयता. मारिया आर्कांजा फेर्नांडीस हिचे म्हयन्याचे मीस आतां आयज आमी भेटयता. आनी आंतोनियो ऑस्कर दे मस्कारेनस क्रूज हाचो आयज बर्थडे, ताची आठवण आमी करता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देवा कडेन आमी भोगसणी मागया. आमी सगळीं देवाची भुरगीं, पूण देवाच्या सारकी जेजूक एकवटून आमचें जिवीत सारिना. सट करून आमी पातकान पडटा आनी वायट उलयता म्हणटा. सोये प्रमाणे आमच्यो सगळ्यो वस्तू घडटात, तातूंतली आमकां निवार म्हणून आतां ह्या वेळार देवा कडेन मागया आनी एकामेका कडेन भोगसणी मागया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव जारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. आयज आमी भाग्यवंत एफ्रेम, प्रधान सेवक आनी धर्मशास्त्री हाचे फेस्त मनयता. भोव व्हडते देवा, पवित्र आत्म्यान भरोन भाग्यवंत एफ्रेमान तुज्या प्रधान सेवकान गितां गायनां तुजे मोहिमेची व्हडवी गायली. आमी आमकांच सगल्यांक काळजान तुजे सेवेक संपूर्ण दिवन तुजी वाखाणणी निरंतरी गावंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमचें आतां काळीज नितळ निर्मळ जेजून केलेलें आसा, तर आमी आतां ताचें उतर आयकूंक पुर्ती जाल्लें आसा. सितीदान कान दिवन ताचें उतर आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोली दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हो विस्वास आमकां क्रिस्ता उदेशी देवा मुखार आसा. आमचे चोस्तोंगी आमी कितें केलां म्हूण सांगूंक आमी शकना, पूण आमची शक्ती देवा कडसून येता. ताणेंच आमकां नव्या कराराचे फावो तसले सेवक केल्यात. हो करार म्हणल्यार अक्षरांनी बरयलोल्या कायद्या नेमाचो न्हय, पूण आत्म्याचो. कित्याक
अक्षरांनी बरयलोले नेम कायदे मरण हाडटात, पूण आत्मो जिवीत दिता. फातरीचेर अक्षरांनी कांतयलोली मोन्नाची सेवा इतली मोहिमेवून सांग पावली की इस्रायलाचे पूत धुवो मोइसेसाच्या मुखामोळार नदर मारूंक शकनासलीं. कित्याक जोरी ताचो पोरसोळ पालोवचो आसलो तोरूय ताचे मुखामोळ सगळेंच रसरसतालें. तर आत्म्याची सेवा कितली अदीक मोहिमेवून सांग फावो ना? खरेंच कास हाडटा ती सेवा मोहिमेवून जाली, तर प्रमाणीक दिता ती सेवा कितली अदीक मोहिमेवून जावंक फावो ना? हे विशीं आमच्यान म्हणूं येता की आतांचे उत्तम मोहिमेक सोर केल्यार आदली मोहिमा कांयच न्हय आसली. नोपय जावचें आसलें ते मोहिमेन फांकलें जाल्यार तोखता तें कितलें अदीक मोहिमेन फांकूंक फावो ना? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पांया सोणा मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. खरेंच तो पोवीत. सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. ताच्या याज्ञिकां मदें मोइसेस आनी आरोन आसले. ताचें नांव घेतोल्या मदें सामुएल आसलो. ते ताका उलो मारीत आनी तो तांकां जाप दी. सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. कुपाच्या खांब्यांतसून तो तांचे कडेन उलयतालो. ते ताच्यो आज्ञा पाळटाले आनी ताची सुंबूत सांबाळटाले. सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं तांकां जाप दितालोय आनी जोरी तांच्या गुन्यांवांक कास लायतालोय, तोरी देवा तूं तांकां बक्षितालोय. सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पवित पर्वता मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. कित्याक सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. सर्वेस्पोर आमचो देव पोवीत. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. तुझे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुमूर्त वो प्रोवेद्याची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमूर्ती वेले एक अक्षर वो एक थिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सुर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सुर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी मोटोर वो गाडी चलोवंक शिकता तेन्ना आमकां सगळें एक एक पळोवचें पडटा. पूण मोटरूच चलोवंक न्हय, दुसरे पळय कायदे आसा रस्त्याचेर चलोवपाचे तेय बी जाण जावंक जाय.
हे दोनूय कॉम्बिनेशन करूंक जाय. सुरवातेक कितें जाता तितलें आमकां कळना, आमी सगळे नर्वस आसता, हें सगळें हातार येवंक जाय म्हूण ताका थोडो वेळ लागता. आयले म्हणटूच मागीर आमी खूब मजा चलोवपाक मोटोर आनी कशे भशेन आमी खंयच्याय स्थितीन मोटोर वता तें तातूंत आमकां एक आनंद आसता. तेच भशेन जेन्ना आमी एक वाद्य म्हणजे रेबॅक वो गिटार वो ऑर्गन सुरवातेक वाजयतना ते सगळे नोट्स पळोवंक जाय, दोनूय हातांनी ते सगळें पळोवंक जाय, हें कॉम्बिनेशन करूंक जाय. आनी सुरवातेक आमी तांचें आयकतना तितलें तें बरें आसना, पूण जेन्ना तें सगळें हातार आयलें की ना, थोडीं वर्सां गेलीं की ना, मागीर मजा येता तांचें आयकोपाक, कित्याक आतां तीं भावना तातूंत घालतात. तेच प्रमाणे आयज आमकां पावलू अशें सांगता आनी जेजूय आमकां तेंच सांगता. पावलू आनी जेजू आमकां कितें सांगता तें पळोवया. ते नेम जे तांचे आसलेले पयलीं म्हणल्यार तूं सुमूर्त मोइजेसान तांकां दिल्ली आनी ते फातरांनी बरोवन दवरलेले, पूण ताणें कितें केलें तेंच घेतलें आनी ताजेर आनीक खूब नेम वाडयले. आतां ते सगळे मनांत धरूंक जायना, पूण ते शिकून काडटालेत आनी त्या प्रमाणे सगळें चलोवचें पडटलें जिवीत. इतले नेम आसत म्हणून ते कठीण जाताले आनी तो एक भार कसो जातालो. जेजून ताका सांगलें हें सगळें पूर्ण करूंक आयला हांव, पूण तुमकां हांव आनी एक कितें दितां, हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितां. पवित्र आत्मो म्हणजे जेजूचें जिवीत आमचें सवें आनी ताचें तर आमचें सवें जिवीत आसा आनी ताका तर आमी एकवटून रावत. हें सोंपेपणी सगळें आमकां त्या त्या वेळार पवित्र आत्मो शिकयतलो, दितलो आनी सोंपेपणी आमी फुडें वेतले. तो कितें म्हणटा, हें सगळें हांव काडून उडोवंक येवंक ना, सगळें शांती पावोवंक आयलां आनी हांव पाळटां खरीं, पूण तुमी जी म्हज्या पवित्र आत्म्यान भरोवन जियेतेल्यात तुमकांय तें मेळटलें. हे भशेन तो सांगता. आनी पावलू तेंच सांगता लोकांक, पळयात आमच्यान सगळें हें सुमूर्तीन बरयल्लें आसा तें मनांत धरूंक जायना. आमी विसरता आनी त्या त्या वेळार आमी चुकता. तर पवित्र आत्म्यान जर आसत जाल्यार देव आमकां हें सगळें शिकयता. भयणीन आनी भावनो, हे भाशेन आमी जियेता खरीं, अदीक खोलायेन जियोवच्याक आमी जेजूच्या कोठान रावया. आतां देव आमकां कितें करता, घोटाय दिता. एकलो भुरगो तो ताचो पाय म्हण हितून क्रिस्तांव नासलेलो, पूण तो एक पाद्री आसलेलो दुसऱ्या धर्माचो आनी हाचो तो एफ्रायम म्हणटा पळय तो भुरगो आसलेलो. ताचें जिवीत क्रिस्तांव सवें आसलेलें कशें दिसलें, कित्याक तो क्रिस्तांवांक बरो कोत्तालो आनी ताका लागून ताच्या पांयान ताका धांवडायलो, घरांतलो भायर काडलो. हिंचुल्लो तो इराकाचो, मेसोपोटेमिया म्हणटा पळय थिंचुल्लो, आनी हिंच्या शेकड्यान घडलें, 4थ्या शेकड्यान घडलें. म्हणटच ताका भायर घाल्या उपरांत तो भायर गेलो खरो निसिबीस म्हणटा पळय थिंचोर, आनी थिंचोर ताका सांत जाकोब मेळ्ळो आनी ताणें ताका खूब क्रिस्तांवपणाचें शिकयलें. तें शिकल्या उपरांत तो अरण्यांत गेलो आनी अरण्यांत ताणें खूब वर्सां सारलीं. तपास कोत्तालो, मागणें कोत्तालो आनी हें सगळें ताणें आपणायलें. आनी मागीर तो परतून थिंचोर आयल्या उपरांत ताका मागीर ताका बॅझिल द ग्रेट म्हणटा पळय ताणें हें दिलें, प्रधान सेवकाची ताका दिक्षा दिली. ताका मागीर ते पाद्री करूंक सोदताले. तो म्हण लागलो म्हाका पाद्री जावंक नाका आनी ताका बिशपूय करूंक सोदताले. ना म्हण लागलो हांव कोन्ना, हांव सादोच रावतां, हेच प्रमाणे सेवा कोत्तां लोकांची. आनी ते भाशेन तो रावलो आनी थिंचोर कितें जालें, खूब तांकां पिडापीड दिवंक लागलें. कशे भशेन पिडापीड आयलें, तेच जे कोण क्रिस्तांव आसलेले पळय ते जेजू विशयी वेगवेगळे तरेन ताका समजून घेताले, सारको पूर्णपणे समजून घेनासलेलो. आनी हे भाशेन 10 असले पंगड आसलेले ते खूब त्रास दिताले. ताणें कितें केलें, तो पवित्र आत्म्यान भरो नासलेलो म्हणटच सगळें थाऱ्यार हाडलें आनी थिंचोर एक पर्शियन इस्कॉल म्हणून ताणें स्टार्ट केलें आनी थिंचोर तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हे मागीर वचोन सगळें पयर गैर समज जाल्लो तो थाऱ्यार हाडलो. ताका लागून ते म्हणटात तो सिरियाचो पोरजोळ आनी पवित्र आत्म्याचो तो सांगाती
आत्यार हे भाशेन ताचें नांव दिल्लें आसा. ताणें कितें केलें, खूब पयले प्रश्न आसलेले ते गायनांतल्यान म्हणजे त्या रचनेंतल्यान ताणें सगळे सुटावे केले आनी थिंचोर खूब मागीर ती हें गायन करून तांकां सुटावे मेळोंक लागले आनी क्रिस्तांवपणाचें उतर तांकां दिवंक सोंपें जालें. म्हणून हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत जाल्लें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां प्रत्येक जाणांक आपलो पवित्र आत्मा दिता आनी जेन्ना आमी ताच्या पवित्र आत्म्यान भोंवता तेन्ना आमकां जाणवाय ताची मेळटा आनी ताची शिकवण आमकां हे भाशेन मेळ्ळी म्हणटून दुसऱ्यांक आमी जेजूच्या स्वतांत उजवाडाक हाडूंक जाता. हें सगळें आमच्या सगळ्या घडच्याक सदांच रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट हे भाशेन हात जोडात आनी जेजूक एकवटून रावात. जेजू म्हणजे तो सुस्कार जावन आसा, जिवीत जावन आसा, आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. जेजू 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 सुस्कार काबात जायसो जेजू म्हणपाचें आनी हे भाशेन सगळें भायर काडलें की ना ताचेर तो आशिर्वाद घालता. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा, ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. हे भाशेन जेजू जो आमचे भितर आसा तो उजवाडाक येता. आमच्या जिवितांत तो अदीक आनी अदीक वस्ती करूंक जाता. बाकीची सगळी आदल्यो चाली ती नपयत जाता आनी आमी रातभर मागीर जेजू सगळें सारली की ना सकाळीं आमी ताचें सगळें उठ्ठा आनी ताका एकवटोन तेच भाशेन 5 मिनट सारले की ना दीसभर मागीर सोंपेपणी प्रत्येक सुस्कारान आमी जेजू सगळें चलतल्या, उलयतल्या, आयकतल्या, वावुरतल्या, सगळें ताचें सगळें कोत्तल्या. हे भाशेन आमकां ताणें ही घोटाय दिलेली आसा. ही पद्दत ताणेंच आमकां दिलेली आसा. तो सांता भक्तांनी जशे भाशेन आपलें जिवीत चाललें तेच भाशेन आमी सारया. प्रत्येक दिसूच एक जिवोया आनी प्रत्येक वेळ जेजू सगळें सारच्या. आतां आमी हे भाशेन हात उंटेन दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोन येता. सुस्कार भायर सुट्टना जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. हे परी ताका एकवटून रावली की तो आमचें सवें आनी आमी ताचें सवें जियेता आनी सगळी आमची मागणी ताका आमी ओपून दिता आनी आमचेच मागणी न्हय पूण दुसऱ्यां पासत आमी मागता आनी हे वेळार आमी आतां हे मागणे देवा बापाक म्हणया. सोरपोतेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, आमकां ही वॅक्सिनां भायर सरलेली आसा ताचो बरो परिणाम जावंक तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 29 C4. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा,
तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपता त्या बलिदानाचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदारान सासणाच्या देवा सोर काल्यान सोर थांय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोळ तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाखाणटा निरंतरी तारोन मेळिल्ली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासतात. तुज्या सोंता भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी साशणीक कोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Mawartaco good porgotuja. Tuža kursani ponošivot pona, vorvin tuvenam kasorojli somja. Sonsarača sorvonara, amči sorvonko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेजो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवर मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरूंक दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो ह्या जेजूच्या एकवटान आमी ताचे सांदे म्हणटात ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां ताचे सोबेन दवरया आनी तो आमकां आनी आमी मागता तांकां
सगळें बरेंपण फाव करतलो. तर आतां म्हणया बरोबर जेजू सवें आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवचान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोयांचो राकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशी सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरूम दितांक पडली आनी आतां आमकां मिसान वांटो घेतलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुटसिलो खोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 47 D1. आमची मोदल्या कोणा कोणाक लागल्या आत्मा आमचो सुखो सांगेला. आमची मोदल्या कोणा कोणाक लागल्या आत्मा आमचो सुखो सांगेला. आमचो आत्मा ताणेला देवाक ताणेला. आमची काळी सोत्रेता देवाक ओत्रेता. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गींचे बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणाऱ्या जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी हांगसर मागणें सुरू केल्लें आसा. तुमच्यान हांगसर येवंक जायना कित्याक कोविडाक लागून
पूण आमच्यान तुमचे पासून मागणें करूंक जाता म्हणटा आमी, पूण आतां तुमच्यान आमकां फोन करून आमी तुमची वॉट्सॅप मॅसेज धाडा आनी कोणाचें नांव, कोणें केला तो फोन नंबर आनी मागीर कोणा पासून आमी मागूंक जाय, कितें दुयेंस आसा, कसली कितें आडकोळ आसा, आनी मागीर हिंचे भाशेन आमी इंग्लिशीन वो कोंकणीन तें आमकां बरोवन तुमी वॉट्सॅपाचेर धाडात. ह्या नंबराचेर 7058650102 हाचेर धाडात तुमी ही मॅसेज आनी सांगे मागीर 6 ते 7 ह्या दरम्यान आमी तुमकां फोन करतले. तुमी आमकां फोन करूं नाकात, कित्याक तुमी करशात जाल्यार आमचो फोन चालू आसा, तुमचो येता, हांव खूब गोंधळ जाता. आमी करता तुमकां फोन, तुमी मातशें तयार रावात. आनी त्या वेळार आमी फोन केलो की ना, तुमचो तो लागोना जायत जाल्यार मागीर आमी 2-3 पाटी ट्राय करता. लागोना जायत जाल्यार मागीर आमी तुमकां एक मॅसेज वॉट्सॅपाचेरूच व्हिडियो मॅसेज धाडटा मागण्यांची, तर ते भाशेन आमी करूंक लागल्या. आनी एक म्हणजे तुमकां तर मिसां दिवंक जाय जाल्यार ती मिसां म्हजेशी धाडिनाकात, कित्याक म्हाका टायम मेळ्ळो ना आनी म्हाका पळोवंक टायम आसना, तर मागीर ती तशींच उरतात आनी तुमी निराशे जातात. ह्या नंबराचेर तुमी धाडात. 9075212942. तर ह्या नंबराचेर मातशी तुमी मिसांग तर तुमकां दिवंक जाय त्या नंबराचेर धाडात. आतां आमी मागणें घेवया. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 208 T15.